बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी हांगासर केरीतपणी आमच्या जेजू सांगाता मागण्यान वेळ सारूंक आयल्या. तर ह्या वेळार जेजूक येवकार दिवंक आमी गायन गावया आर तटिवान साक्रामेंतांत रावलोले. Sacramental Raulonia Mogacha Jesu Sacramental Raulonia Munsha soimban Ailolia Devacha Puta Munsha soimban Ailolia Zawczak ami kori devaci burgi bosoi amka tuja Zawczak ami kori devaci burgi. दोन्या देवा आयज आनीक एक पावट तुका आर्गां आनी मोहिमा दिवचे पासत आमी सोगलीं हांगासर व्हडे उमेदीन ह्या तुज्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आमकां फावो न्हय आसतना लेखून ज्या ज्या सुवातेर आमी आसलीं
ते सुवातेर थावन मोगाच्या जेजू ह्या तुझ्या शुभ वेळाक बागेली जावंक तुझें चोडा मोगाचें आमंत्रण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुजे व्हड आभार मानता. जेजू, आमी ओस्कोत किरकोळ आनी पातकी आमचें सोयन जिवीत आमचें तुजे चोरशी घेवन आयल्या. आमचेर तुजो पोरो घाली नाकाय. दुखवलोल्या काळजाक सोम्या पयस करी नाकाय. आयच्या ह्या शुभ वेळाक आमचो विशय तुमी प्रितुमेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड हो मनांत दवरुया. भोव मोगाच्या जेजू, तूं जिवो देव आमचे मोदें उंड्या रुपान हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. दोनया केदी व्हड तुजी काकलूट, केदी व्हड तुजी दया. आमा पातक्या पासत मनशा सोयंब तुवें घेतलें आनी आमचें सोवें बापाचें काळीज कितलें व्हड तें तुवें दाखोवन दिलें. तुजें भोव व्हड मोगाचें देणें पवित्र संस्कारांत रावून तूं आमकां दीस रात वांटीत आसाय. तुजे व्हडे काकलुटीन आनी कोनवाळायेन आमकां तुजो सांगात दिवंक साद्या उंड्याचें रूप घेवन तूं आमची भेटेक आयलाय. ह्या वेळार तुजें आसणें आमचे मोदें आसा म्हूण मानून घेवन सोगल्या आमच्या बोळान, मोनान आनी काळजान तुका आमच्या सोम्याक नमस्कार करूंक सोगले खालतिकायेन आमी आमची मान बागयता.
मोगाळ जेजू, होवायचो दीस पळेवूंक आनी तुज्या सांगाताक वेळ सारूंक तुवें आमकां संदी दिल्ल्या पासत आनी आयच्या दिसा तुजो मोग आमकां वांटलो म्हूण तुका आर्गां आनी दिनवास. आमच्या दुखींनी तुजो सांगात आमी सदांच अणभवलो. आमचें दूख वळखून तातूंतली तूं आमकां निवारीत आसाय. जेजू, तूं जावन आसाय आमचें शांतीचें खडप आनी आमच्या सुखाची जोर. जेजू, तुवें आमचेर, आमच्या फामिलीचेर, इश्ट मित्रांचेर आनी वावराचेर सोबार बरेपणांनी भरल्यांत. इतलीं बरेपणां की चिंतल्यार पासून आमच्यांनी तीं सगलीं मनांत हाडूंक नेजो. आनी ह्या तुज्या अप्रिमीत मोगाक आमचो दिनवास. जेजूक वाकणच्या आमी गीत गावुया Q13 तुज्या वर्त्या नावाक. Sorvespora Deva Mogal Baba Hamcha Tujac nawak Toraj Tujac nawak Mojma Favo Sasna Sasna Tuja vortia nava Mojma gaita baba Tuja vortia nava Mojma gaita baba Huto eklots toto Bolist des vototos Morbar britver so god Tudzec munche deva Mogal baba kamcha Tuja vortia nava Mojma gaita baba Tuja vortia nava Mojma gaita baba Soglia vontu vorto Vodlia mode vodlo
तुझेच कडसून बापा देवतात ग्रेस काय वडवी तुझ्या वडत्या नावा मोयमा गायता बापा तुझ्या वडत्या नावा मोयमा गायता बापा Sakta sarvatsotu heklos porom raza munshakupandoru tankambolis koru tukas podvikushi tuja देव आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयता आनी आमचें जिवीत निटायेर घालूंक आमकां आपल्या उतरांचो उजवाड दिता. तर आतां आमी मातेवाचें शुभ वर्तमान 22:5 वळी 13 ते 16 चीत दिवन आयकुया. तुमी प्रिथुमेचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जायत. तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तळा मोस्तुचें, आनीक कित्याकूच उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. घरांत आसत्या सोगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळेवून स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळूं दी. देवाचें उतर हें. देवाचें वडप.
आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ आतां नियाळ करूया. सोर्गीच्या राजा विशीं शिकवण दितना जेजू जायतेच पावटी चालत्या जिवितांतल्यो खुणा वापरता. निकतेच पोरगोटलोल्या देवाच्या उतरान जेजू 2 खुणा आमचे मुखार दवरता: मीठ आनी उजवाड. मीठ आमकां कितलें उपयोगाचें तें आमी जाणा. मीठ आमच्या जेवणाक रूच हाडटा आनी जेवण खाण पिड्यार जायनासतना सांबाळटा. तुमी प्रितुमेचें मीठ अशें म्हणटाना जेजू आमकां दुसऱ्याच्या जिविताक सुवाद हाडटली आनी तांच्या जिविताक अर्थ दितली मनशां जावंक शिकयता. जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल जेजू सोवें आसा आनी जी ताची शिकवण सांबाळून चलतात ती दुसऱ्यांक बऱ्या क्रिस्ती जिविताचो सुवाद वांटात आनी तांचें जिवीत क्रिस्ती तत्वांनी सुवादीक आनी अर्थाबरीत करूंक वावुरतात. उजवाड आमच्या जिवितांत भोव गरजेचो. उजवाड आमकां वाट दाखयता. आमचे सरभोंवती आसलोली रचणेची सोबिताय आनी तिचें खरें मोल दाखोळ करता. तुमी संवसाराचो उजवाड अशें परगोडटना जेजू आमकां देवाच्यो मोगाच्यो येवजण्यो वळखूंक आनी दुसऱ्यांकूय पळोवंक आदार दिवंक आनी सर्व रचणे सोवें देवाची सोबिताय पळेवून ताचो उजवाड सरभोंवतणी फांकोवंक मनशां मुखार ताची नीज पाटलावदारां जावंक शिकयता. मीठ आनी उजवाड ह्या 2 खुणां वरवीं जेजून आमकां दिल्ली शिकवण पाळूंक आनी ह्या वरवीं आमी प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावं ताचो आदार आनी कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया.
ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलोल्या जेजूचेर आसूं दी. बागीवोत पेद्रूचे पयले चिटींत 5 वळी 7 आमकां अशें मेळटा. सगल्या तुमच्या हुस्क्याचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्यो जण एकल्याच्यो काशा गरजो जेजू मुखार उक्त्यो करुया. देव आमकां आयकूंक सदांच तयार. खऱ्या विस्वासान आमची मागणी देवा मुखार घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पवित्र सभेचे वडील पाप साहेब, गवळी बाब, यानीक आनी म्हत्वाची बारी वावुरतात. दर दिसा दर घडये पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरून नव्यो येवजण्यो आनी नवीं पावलां ओतमीक आनी समजीक मळार मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमचे बरे वागणुकेंतल्यान आनी उलोवपांतल्यान जेजूक आमचे मोदें दवरूंक आमच्या पेल्याक सदांच बरें करूंक आमकां बापाची घोटाय मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या आवय बापायनी भुरग्यांचो गूण मानून घेवन तांकां बरे भाशेन समजूंक, तांकां मोगान शिकोवंक आनी क्रिस्ती तत्वांचेर अदीक मोल दिवंक तांकां वाडोवंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार आनी सुपुर्दी मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या तरणाट्याक ताच्या जिवितान येतल्या वादळमळ्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो मास करूंक, तांच्या पावलांनी आपलें जिवीत सारूंक जेजूची कृपा तांकां मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी आमची सगल्याची मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणें सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तालनेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.